दिव्यवाणी 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 मुगेच्या बाबूनीनो लेन्नी बाई आयिल्ली हांगा एक ल्हान बटलेन ती एक लोणचें हाडून आयिल्ली कोसलाचें लोणचें तें तुपान पण घाल्लें तिणें तुपान पण घाल्लें लोणचें हाडून आयिल्ली तिणें केदाळे आमकां इल्लेशें लोणचें हाडून दिवचें आनी तें लोणचें हाडून आयिल्लें हांवें सांगलें तुपान लोणचें हाडून दिलां हांवें म्हण तुपान पण घाला म्हणली तुमचो उडाच आयलो इल्लेशें तुमकां दिलां म्हणली आनी पळोवन म्हाका संतोश जालो मरे कोणाक घाल्लें गे लोणचें म्हणून म्हज्या सुणेक म्हणली केताळे तिका आनी सुणेक सोमा पडना तल्लें आतां तिका लोणचें तुपान घाल्लें लोणचें सुणेक थंय तुजे सुणेक लोणचें घालां गे म्हणून म्हाका गोत्ता आसा कलो संबंद तांचे मदलो म्हणून कितें पुरा जाल्लें म्हणून आतां ती तक्षण लेन्नी बाई म्हणाली म्हजें सुणू जेजूच्या कृपेन बरलां फादर म्हणून आतां तें स्पिरितान बरलां म्हणून म्हाका अजाप जालें तिका आनी तिच्या वांगडा बसून आमी उलयलीं हांव आनी कितें म्हण सांगल्यार लेनी बाई दुसऱ्यां बरी न्हय ती पळयलें गे तिणें ती वळखली कृपेन सूण कृपेन बरलां म्हणून जायत्यांनी तिका सांगलें आळे अशें म्हणा ही म्हणटा तें कृपेन बरलां वळखली ती आदीं जाल्लें आस्ती विशयंत घरा विशयंत जाल्लो देसपाट तांचे मदें कांय लेखा धरूना ती वळखली सुणी कृपेन बरल्या म्हणून आनी भायर तावन सुणेची एक सुणू त्या सासूमांयची कितलो मोग करता कितें पुरा तिच्या नांवार तिणें दवरलां म्हणून ना सुणेन आनी आतां कोरोना व्हायरसाच्या वेळार बँकांत तिका खंय कोरोना जायत म्हणून सांगून जाल्यार 3-4 लाख मेळच्या बरी तिका तितलो दुडू मेळच्या बरी करूंक थंय थावन तिणें पॉलिसी केल्या तितले सुणेन आनी पयल्यान तांच्या मदें कितें जाल्लें तें पुरो आमकां कळटा जाल्यार ती सून म्हणटा म्हजे मांय कृपेन भरल्या जेजून तिच्या जेजूच्या कृपेन भरल्या म्हणून वळखली पयलेंचें कांय लेखा धरूना त्या मांयचो इतलो कांय जायनातल्या बरी कित्याक म्हळ्यार आतां मांय कृपेन भरल्या म्हणून मांय बदल्ली सुणेन वळखली मांय बदल्ली सून वळखली कितले कडेन मांय बदलता सून वळखना तें गुमानूच करिना तें पातयेवंक पातयना मांय बदलली ती गी बदलची म्हणून देवाची कृपा एका मनशां भरतना बदल्ली थोडें पळयनात थोडे वटेन कितले फावटी सुणो बदलतात इल्लेशें तांचे मदें सुरू चर्चा जाता मागीर ताच्या मागीर मांय बिलकूल पातयना मापणाची सुणो बदलल्या म्हणून थोडे फावटी आमी पळयता जायते फावटी बदलून आसतात जिणी बदलता देवाच्या स्पिरितान भरता देवाच्या कृपेन भरता जिणी बदलता आपणें कितें सूख जालें पूर आमी दूख सूख हांवें केल्ली सूख हांव बक्षाणें मागता आनी म्हजी भितरली दूख ताणें दिल्ली दूख पुरा विसराता आनी तांचे लागीं बोगां नासता बदल्लें थंय एकल्यो जिणी बदल्ल्यार ती संतोश पावचें मांय बदल्ल्यार सुणयान संतोश पावचें आनी प्रशंसा करीचें देवा वगळचें वाखाणी करचें देवाची ते वळखून कणगणेचें थोडे फावटी आमी पळयता तो गल्फाक गेल्लो ताणें पियोन आनी पुरो सोडलां आतां गल्फाक गेल्लो तो पियोन आनी सोडून पियोन सोडलां सिगरेट सोडलां तो गांवार गेला सभा तेंप जालो ताणें सोडून आतां गल्फांत आसा तो आनी आतां घरचीं संतोश पावोवंक कश्ट जातात ताच्या कुटुंबाची ताची पतीन आनी पत्नीच्या कुटुंबाची आनी ताची साव बापूय ताची भाव भयणी ताचे ते संतोश पावोवंक कश्ट जातात पांचवे जे कश्ट म्हणटात ना तो थंय वचोन देवाचे उतार आयकोन हरी एका दिसा देवाचे उतार नियाळ तो संपूर्ण बदलला कंप्लीट बदलला ताचे थंय बदलावन आयल्या पूण पातयेवंक कश्ट म्हणटात थोडे वटेन कश्ट जातात पातयेवंक संतोश पावोवंक कश्ट पूत बदलला नवरो बदलला व्हंकल बदलल्या सून बदलल्या मांय बदलल्या मांव बदलला पातयेवंक संतोश पावोवंक मस्त जाणांक कश्ट मारतात मस्त जाणांक कश्ट मारतात मगाच्यान बायले संबंद थोडे फावटी म्हळ्यार बायलो संबंद ताच्या कुटुंबाचो संबंद कुटुंबाक कुमो करता म्हण एक भयण आमचें इज्रायल काम करतलें आनी त्या वेळार ताका 1,60,000 1,60,000 सॅलरी मेळटाली ताका आनी तितलें मेळटाना 80,000 एकाडे धाडटालें आनी ताच्या न्हवऱ्याक सुखान आसता न्हवऱ्याक धाडटालें आनी 80,000 80,000 त्या दाळा
धाडटले ताच्या आवयक धाडटले म्हळ्यार ती तांचे कडेन जागो आशिल्लो ताका पळोवंक पयशे नासतना बँकांत रीण आनी पुरा बरोवन गेल्ले तें पळोवंक मुळाक घालूंक नासलें देखून आमी ताचेर सांगलें आनी तांचे बरी वळखीचें आमकां तें गेल्या उपरांत बरें कश्टान काम करतलें एका घरा तें काम करतलें आनी त्या घरच्यांनी ताका तें वर्क इन आवट करतालें लिव इन करतालें ते एका घरांत रावन करतालें मागीर 3 करतालें ताका तांच्याच कुटुंबाचेर 2 कुटुंबाचेर धाडटलीं 3 घरांत ओट्टू पयशे घालतना ते 3 घरचे मागीर एक 2 वरां एक 2 वरां भायर करतले आनी कडेन हे 5 घरचें काम करतलें एका दिसा सकाळीं आमचें दनपारां एकडे संजेर एकडे ती वचून सुट्टलीं आमचें काम करून आमचें काम पळोवन सकाळीं संजेचें काम पळोवन बारी खुशी करतलीं आनी दुसऱ्या कडेन तांच्या सैऱ्यांगराक धाडटलीं तितल्या पातयेच्या घट्ट कामांत कवलें हुशार म्हणून तें वचून काम करतलें देखून ताणें खाली गेलें बय्यान खाली गेलें ताणें दुडू जाडूंक सोमा मेळ्ळ्यांतलो अर्दो न्हवऱ्याक धाडटलें अर्दो आपणाच्या घरा धाडटलें आमी सांगलें धाड म्हणून सांगलें तांकां तोट बरें करूंक घर आसल्यार बरीत दवर म्हणून ल्हान पणगे आज पडटा की पेल्या पडटा आमी रिपेर करून सोडूं ना आसून तशेंत थंय ते इल्लेशें रिपेरी करून ओट्टू रावल्या जाल्यार पावसाक घट्टाले जाल्यार म्हणून आनी ताणें काम केलें थोट इम्प्रूव केलें 2 बांयोंक हाडल्यो तो खंय पळय माडी मेल्या नवी माडी लायली 2 होडेचो 4 माडी मुसोर तांणी केली हांव न्हू पपाळ पळय ते 3 वर्सांत हांव तांकां मेळटा पपाळ आनी मिरी पपाळ मस्त दाराबस्त मेळटा आतां आनी दिजे म्हणना भावानी पुरा घट्ट जाले शिकले आनी बरें जालें ताचे थॉट पळयता ते 1000 जाले बरें व्हडल्यान चेडूं काजार केलें न्हवऱ्याक 80,000 धाडटलें ताणें मागीर एक 4 वर्सां जाताना हांगा धाडचें पुरो म्हूण बगलें आनी ताका मागीर पुरो न्हवऱ्याक धाडटलें न्हवऱ्याक 80,000 धाडटलें जाल्यार ताणें कांय इम्प्रूव करूं ना तो हाणें व्हडल्या घरा करून बँकाचो लोन काडलो व्हडल्यान घर जाय जालें व्हडल्यान कार जाय जालें ताका हाणें वचून थंय धाडलें कांय ना आवयच्या कुटुंबाच्या हाका दितात थंय धाडले पयशे उदकाक घाले व्हडलो शो करूंक तशें जालें मोगाच्यान आनी हांगा आवयच्या कुटुंबाच्यांनी तांणी मेळून बरें घर आनी पुरा बरें केलें न्हवऱ्यान पयशे बी वाडत केले तातूंत कारान काणूनचे व्हडलो व्हडलो टॅक्सी दवरून आनी घालें करून ताच्या पयशान गमान मारून बुडयलें ताका कांय ना हांगाच्या पयशान भुरग्यांक शिकापानी मेळटा तशें देखून मोगाच्यान आतां तो बायलेन थंय धाडलें पयशे धाडले म्हणून हांव आतां धाडिना म्हळ्यार त्या म्हळ्यार तो पातये नासलो तो ताचें तें बायल धाडिना म्हळ्यार पयशे धाडना म्हळ्यार तो संतोश पावनासलो देखून थोडे पटेन कुटुंबाक दिता दुडू दिता म्हूण सांगून तशें बरें दुखयतालीं देखून मोगाच्या भाव भयणीनो हांव एका मिसावठाण्यांत आसलो थंय मिसावठाण्यांत आसतना जिणी बदलाल्ली संतोश पावजे आमी एकलो आसलो म्हाका ताणें सांगलें खालें म्हळ्यार एक दिसा सरमाव आसलो कल म्हळ्यार जेजू हांगा 99 सोडटा 99 सोडटा एका शेळये फाटल्यान तो जेजू येता तशें पूण ह्या मनशांनी म्हजो सरमाव आयकल्या उपरांत हांव 90 जावन व्हड जाल्ल्या वेळार त्या कोयंताक गेल्लो त्या हाका गेल्लो मिसावठाण्याक गेल्लो मीस सांगूंक थंयच्या लोकांनी आपयलें एका कुटुंबाच्यांनी आपयलें म्हाका देखून हांगा आनी एका कुटुंबाची मीस जाल्यार इगर्जेडत करा आमकां मिसान जाल्ल्या उपरांत पुरो जाता आमी ती एक उन्नू टी दितात म्हळ्यार आमी पयस जावन येता पुरो जाता मीस जाल्ल्या उपरांत मीस पेटोवन लोकां मेळून त्या घरांत थंय येताना म्हळ्यार तुमचे कडेन उलोवन आलो तो एकलो तुमकां आपोवंक पुरो तुमी वचनाकात तुमी गेल्यार आमकां वगडयतात मागीर आमी कोण तुमकां आमच्या घरांनी आपयना आमच्या घरांनी आमी तुमचे कडेन उलयना आमच्या घरा तुमकां आमी आपयना तुमी हांगा मस्त लोकां मागाड फादर थंय एका घरा वचनाकात म्हूण हांवें सांगलें सरमाव आयकलो गे असो जेजू एका शेळया फाटल्यान येता एक शेळी सुकल्या शेळया फाटल्यान येता 99 शेळयांक तो सोडटा एका फाटल्यान येता तर तांच्या घरा आमी वचून जोगी शर्माव दुसऱ्या लायफ तांणी कितें केलें आमकां वता तुमी परत आयल्यात हांगा येवन 1 म्हयनो जालो मात्र आमी एका 30 वर्सांत ताचे अनुभव आसा देखून तांणी कितें पुरा केलां म्हणून तो मनीस आतां रेतीरेक वचून बदलला तेजा जिवन ज्योती रेतीर म्हण आसली त्या रेतीरेक तो येतालो मस्त कडेन वचून तो मनीस बदललो भुरगीं बदललीं थीं बदल्ल्यात तांच्या बदलल्या जिणेंक तांचे बदला पळोवन तांची जिणी बदलली पळोवन संतोश पावंक कश्ट जातात उरलो लोक हांव तांच्या घरा गेलो कित्याक म्हळ्यार म्हाका ट्रान्सफर आलो एक येवन 3 म्हयने जाता नंतर म्हाका वडिलान इस्कॉलाचो प्रिंसिपल जावन म्हाका आनी कडेन वचोंक तें कोणी ना वसाजे म्हणून म्हाका हांगा रावंक म्हण आसल्यार थंय वचोंक सांगलें आनी थंय वचून येता देखून हांव हांच्या घरा गेलो हांवें पाळीजे वांजेल शिकयलो वांजेल पाळीजे हांव कितें शिकयता तें हांवें पाळीजे म्हणून हांव तांच्या घरा गेलोंत तांकां कळ्ळ्यांत ताणें उलोवच्या रावयल्यांत म्हजे कडेन उरले एका म्हयन्यान ती चड हांव उलयनासली म्हजे कडेन तांकां उलोवंक जाय उलोवंक उलयनासली
तशें एका कुटुंबामध्ये आनी एका कुटुंबां झगडे हें कुटुंब पावरफूल सगळ्या त्या कोपेला कंट्रोल करतली तांची भुरगीं. तशें आसतना देखून मोगाच्या न्हू जिणी बदलल्या वेळार आदले बरी आमी ते आदल्या चिंतून आमी तांचे थंय राग दवरच्या बदलाक आतां बदलली जिणी पळोवन देवाची कृपा तांच्या जिणेंत वळिल्ली पळोवन तांचें काळीज देवाच्या कृपेन भरलें पळोवन आमी संतोश पावचे. जर तर न्हवरो पयलें दोशी करतलो आनी पुरा आतां तो देवाच्या कृपेन भरला व्हंकलेच्या कुटुंबान तें पळोवन ताचे तें संतोश पावचे. थोडे वटी चेडवाचे राग येता ते रागिश्ट ताणें केल्लें पुरो आमचें कुटुंब ताणें अशें केलें म्हणून ते पोतीने ते न्हवरो आनी ताच्या कुटुंबाचें रागान पळोवन आसतात. आतां तें देवाच्या कृपेन भरलां देवाच्या उतरान ताचें काळीज परिवर्तन केलां तें पळोवन संतोश पावचे तें बोवस बी जावन आसा. जिणी बदलेल्याक आमी कशें ट्रीट करता आज म्हणल्यार सवाल आमी ताजे एकल्यान जिणी बदलल्या देखून ताका आमी कशें पळयता ताका आमी कशें ट्रीट करता कशें लेखता ताका. आतांची सुगुणी जिणी पळोवचें संतोश पावंक कश्ट मारतात की म्हाका आतां ताची जिणी सुगुणी जिणी ताची जिणी बऱ्या सुगुणांनी बऱ्या गुणांनी भरली जिणी देखून तें पळोवन हांव संतोश पावतां की संतोश पाव म्हाका कश्ट मारतात की म्हूण पळयचें हांवें. देखून म्हज्या कुटुंबांत थोडी मांयगी सुणगी जावयगी नणंदगी आनी तशें जावगी कोणी एक पयलें तें कश्टांचें ताणें आमकां मस्त कश्ट दिल्यात पूण आतां देवाच्या कृपेन ती भरल्यांत ती बदलावण आयल्या जिणेन देवाच्या जेजूच्या कृपेन तांच्या थंय बदलावण आयल्या. ती बदलावण वळखून ती बदलावणे वळखाचें पळयचें आनी वयत्याचें बदलावण आयल्या म्हूण वळखून हांवें संतोश पावच्या बदलाक आदल्या बरीत हांव पळयतां की कशें पळयता म्हज्या शेजारा म्हजो शेजारी एकलो म्हजी शेजारची म्हज्या कुटुंबांत शेजार हांव काम करचे कडेन दुबय जावंक पुरो अबुधाबी जावंक पुरो अमेरिका जावंक पुरो खंय हांव काम करचे कडेन खंय काम करता थंय एकलो कोलीग तो आदीं कसो आलो पळोवन थंय आदी कठीण मनीस तें मनशान ती आतां कशें आंत पळोवन संतोश पावच्या बदलाक आदल्यान चिंताप दवरचें गी म्हाका संतोश पावंक कश्ट जाता गी. आदली जिणी सोड न्हू आतां ती नवी जाल्यांत हेरांक मानवोंची जिणी जियेतात हांव ती मानवोंची जिणी वळखतां गी म्हज्या जिणेंत वळखतां गी म्हणून हांवें आज चिंतचें पडटा. देखून आमी आदले बरी पळयता गी ह्या संतोश पावंक कश्ट मारतात की म्हळ्यार आमी चिंतेचें असलो गूण लोकां थंय जेजू पळयता. आतां जेजूची कृपा वळिल्ली तांची जिणी रुपांतर जाल्ली ती मनशांक तांचे ती रुपांतर जाल्ली जिणी पळोवन संतोश पावनांतल्या मनशां पळोवन जेजू करगता. देखून मातेवाच्या वंजेलांत तुमी पळया आयचो वंजेल मातेवाचो वंजेल अध्याय 8 श्लोक 30 आनी 3 आनी 30 आनी 4 33 आनी 34 मॅथ्यू 8 33 आनी 34 असलो गूण म्हळ्यार जेजूची कृपा वळिल्ल्या उपरांत त्या व्यक्ती थंय त्या भावा थंय त्या भयणी थंय परिवर्तन आयिल्ल्या उपरांत रुपांतर जाल्ल्या उपरांत जिणी बदलल्या उपरांत देवाची कृपा ताच्या जिण्यान पळोवन मोग मायपास बोक्साने ताच्या काळजान भरिल्ल्या वेळार तें पळोवन आमी संतोश पावच्या बदलाक आमी ताचे ते संतोष पळोवंक तयार नासल्या वेळार रेडी नासल्या वेळार तो सगळे गूण आमचे पळोवन जेजू एका गांवच्या लोकांक जेजू पळोवन वळवळ जेजू मस्त जेजूक दुखता. जेजू गदेरेन घरांच्या गांवा गेलो. गदेरेनगार कोण ते गदेरेनगार ते जुदेव न्ही ते समारियाचे जेंटील ते समारियागार थंय जेजू तांच्या गांवाक गेल्लो आनी जेजू त्या वाटेन येताना थंय एक समाधी आशिल्ली. त्या समाधींत दोग जण एकलो न्ही 2 जण तरणाटे आशिल्ले. 2 जण तरणाटे त्या गदेरेन गांवांत आशिल्ले ते 2 जण तरणाटे ते खंय आशिल्ले घरांनी आशिल्ले की ना समाधींत आशिल्ले समाधींत आशिल्ले आनी त्या समाधींत ते आनी थंय तांकां देंवसार लागुल्लो म्हणून बरयलां ताका. आनी ते समाधींतल्यान भायर येताले आनी ते भिरांकोळ म्हूण देवाचे उतार सांगता देवाच्या उतरांत हांगा ते भिरांकोळ म्हूण पळोवन ते भिरांकोळ 2 जण तरणाटे ओले पावरफूल ओले बळादीक भिरांकोळ ते आनी लोकां कठीण लोक तांकां त्या गांवचो लोक गदेरण गांवाचो लोक ह्या 2 जाणांक कठीण बी येतालो. ती वाट सोडून खंयच्यान बोडे वचून घरांनी येताले त्या वाटेन वचनातले ते ओले भिरांकोळ म्हण ताका बें आशिल्ले आनी भयंकर भिरांकोळ ते म्हणून आसा. हय ते तांकां जेजू येताना ते भायर येता समाधींतल्यान भायर येता ये नाजरेताच्या जेजू तुका आमचें पडोवन गेलां गी म्हणटात. जेजूक ते कोण म्हूण वळखता देंवसार थोडे ते आमी वळखना मनीस देवाचे रुपा आसले मनीस आमी जेजू कोण म्हूण वळखना ते वळखतात. तूं जावन आसा संवसाराचो सोडवणदार
तूं आमच्या खोबरे कितें येता आमकां वानकी तेंपा आमकां नाश करचो तुवें कुर्सार मेल्ल्या उपरांत तुवें आमचो नाश करचो ताच्या पयलींच करूंक बेसरल्या की आमकां इल्लो वेळा आनी जिवंक सोडू म्हणून ते बोमा मारतात. जेजू चीप म्हणटा भायर येयात हातांत देवाचें रुपणें आशिल्ल्या त्या दोगां तरणाट्याच्या हातांत भायर येया म्हण सांगता. त्या जाल्यार ते परत येतात आमी व्हडले हिंडत म्हणून आमी लिजन म्हणटा लिंज म्हणून आमी मस्तो असो आमचो हिंडता सैतानाचो म्हणून आमच्या दोगां भितर देखून ते भिरांकूळ देखून लोक कठीण बी येतालो तांकां दोगां जाणांक तांचे हातांत भायर ये म्हण सांगता. त्या जाल्यार ते दोगी ते सांगतात आमकां भायर येवंक जायना आमकां त्या दुकरां वचोंक सोडू दुकरांचेर वचोंक सोड म्हूण. थंय ते सबार कांय हजार आनी हजार दुकोर सोर येतालो व्हडलो हिंड आसलो हे देंवचार वचून त्या दुकरांक रिकतात एक देंवचार एक दुकरांक दितात आनी दुकराचो ते दुकोर परत दर्यांत वचून मरतात. ते जाल्ल्या उपरांत ते लोक येतात ते दुकरां चोरूंचे मनीस टावणाक येतात ताळे दुकोर अशें जालें म्हण सांगतात. सकट लोक येता जाल्ली गजाल पुरा पळयतात ते आनी जेजू सांगतात तूं हांगा हांव सोडून वच म्हणटात. मोगाच्यान तो लोक जेजूक गांव सोडून वच म्हणटात. जेजूक एप्रिशिएट करन प्रशंसा दिवन ह्या दोगां जाणांक कोणा वरवीं तांचे आंगांतलो सैतान आंगार आयिल्लो सैतान काडूंक जायनासलें तुवें सोडयलें न्हय तांकां एक जिवन जिवंक तांच्या कुटुंबाच्यांक बरे दोन गच्चे कांबे करून दिले न्हय. जेजू तुका अर्गान तुका वगलाक तुका म्हण जेजूक अर्चूंच्या बदलाक वाखणच्या बदलाक ताका एप्रिशिएट करच्या बदलाक ताचे ते जेजू संतोशच्या बदलाक ते म्हणटात जेजूक आमच्या गांव सोडून वच म्हणटात. कित्याक ताणें जेजूक सोडून वच म्हळ्यार आमचो गांव सोडून वच म्हणटात कित्याक म्हळ्यार सान जेरोम ताणें बायबल ताणें ट्रान्सलेट केल्लो ताणें वयतात ताणें ट्रान्सलेट केलो सान जेरोम सांगता काय म्हळ्यार तांकां लोकांक बगलें आपूण ना पावो म्हणून. जेजू इतलो पवित्र इतलो पावरफूल देव तो देंवचार येदो व्हडले देंवचार हजारांनी लिजन आसले देंवचार हजारांनी आसले देंवचार ते जेजू मुखार कामतात सरपडतात. जेजूच्या एका उतराक ते खाल जातात आनी पळोवन येतात ते देखून जेजूचे ते म्हणटा आपे लोकांक ना पावो म्हणून. देखून थंय सांगलां गदारेनकारांच्या गांवाक गेलो तो गांवांक खंयच्यान म्हणसो लोक गदारेन गांवाच्या लोकांक म्हणून आनी पुरा बिवार सामात्यो सांगता देवाचे उतार सांगता कितें म्हळ्यार तो लोक जुदेव न्ही तांचे थंय सत नातले सताचो लोक सत प्रकार जिवंचो लोक उणे न्याय निती जिवत उणे लुटकार चड आसले लुच्चा चड आसले पडकिरेचो बरो आसले पातकी चड आसले ते पातकी चड आसले त्या लोकांक तापून कोण घे म्हूण अन्याय अणितीन जियेता देवाच्या स्पिरितान जियेना. देखून तुज्या मुखार आमी पातकी जेजू ह्या पातक्या मुखार तूं कित्याक रोलाय आमचो खोटो गांव हो तूं तुज्या पवित्र मनीस तूं ह्या खोट्या गांवांत आमी ना फावो तुका काणोवंक तूं तुज्या गांवा वच हो खोट्या गांव येनाका म्हूण सांगतात ते तांचे लांडविकाय दाखयतात म्हूण सान जेरोम सांगता आमी ना फावो तुका काणो म्हणून. कित्याक पेद्रू जावन आमकां कळटा खालच्या मिसाच्या वांजेला बसला पेद्रू लुकाच्या वांजेला 5 अध्याय 1 तान उपरांतले श्लोक ह्यो तांकां मासली कांय मेळोना पेद्रूकाणी सांगात्यांक. जेजू म्हणटा आतां गुंडायक देवया म्हणटा पेद्रू गुंडायक जाळ घालता इतली मासली मेळ्ळी की तांकां ओडूंक जायना जाळ ओडूंक जायना. त्या जाळा पेद्रू दिंबी घालता जेजूक आराधन करता सोम्या म्हज्या लक्ष तूं पयस वच म्हूण म्हळ्यार हांव पातकी हांव उणें पूण तूं देव तूं म्हज्या लागी हांव ना फावो तुवें म्हज्या लागीं हांव कोण म्हूण ताचें उणेंपण तो दाखयता ताचें लांडवीकपण तो दाखयता. तशें म्हणून सान जेरोम सांगता. सांत आगोस्तीन आनी पयसभेचे दोतोर सांगतात सांत आगोस्तीन पयसभेचे दोतोर सांगतात लोक पातकांत भरुल्लो ते दुसरे हे पाद्राब पयसभेचे दोतोर सांत आगोस्तीन दुसऱ्या रितीन सांगतात दुसरे वेगळीच रीत सांगतात. कित्याक जेजूक वच म्हळ्यार लोकांक म्हळ्यार तो लोक पातकांत भरुल्लो तांकां सुवार्ता नाका आसली जेजूची सुवार्ता नाका सताचो उजवाड नाका जिणी बदलूंक नाका तांकां ताणें आसल्यान दिता साजे आमची जिणी अशेंत रावता अशेंत मरता तूं वच आमकां तुजी सुवार्ता नाका म्हणून जेजूक वच म्हळें म्हणून तांकां सैताना मदें ते जिवंक जाय म्हणून तांचे वादा देखून मोगाच्यान तांकां वच जेजूक वच म्हणटा. थोडे फाटी हांगा सोरो पिवंचे येतात तांकां सोरो सोड म्हूण डायरेक्ट सांगल्यार खोलो राग येता गोत्ता गे तांकां कोण पियेनाचो कोण आगे म्हण विचारतात कोण पियेना आयच्या संवसारांत म्हणून कठीण पियोन घरा दोशी जातात कुटुंबाचे आपोवन हाडटात सोरो सोडूंक नाका कित्याक सोडीचें म्हणून ताळो काडचे आसात आनी तुमी चेडवाक सांगा ओलेली सेरीक जाल्यार तो आमकां कळीत आसा तो भुरगो बरो ना म्हूण सांग कोलो राग येता चेडवांक ताका सोडूंक नाका. देखून तांकां तांचे तशें थोडे फाटी चेडवा चटक्या सांग थोड्यो ताच्यो सवयो सांग त्यार सांग सोड म्हूण सांग कोलो राग येता पळय ताका तसल्यांक आपोवन हाडटात आमी पळयलो चेडवा लागीं कितलीं सेशनां कर मागीर सोडयता आमी तशें मोगाच्यान तांकां सोडूंक नाका. तशें ह्या गांवच्या लोकांक जेजूची सुवार्ता नाका
जिनी बदलूंक नाका, सोडूंक नाका, देंवचार हांगा तर जिवंक जाय. देखून जेजूतून तूं वच म्हूण जेजूक सतीन धाडटात. देखून मगेच्या हें पळोवन जे सैतान सुटिल्ले दोग तरणाटे पळोवन उल्हास पावो नाका. तो उल्हास पावच्या बदलाक तांकां दोगांयकी ते इन्कार करता, तो लोक इन्कार करता. सैतान सुटयले, हे दोग जावन बरे जाले, तांकां पटलून धरया म्हूण कोणी धरूंक वचना, प्रशंसा दिनात, तांचो मोग करूंक कोण येनात आनी तांकां तिरस्कार करतात, तांकां इन्कार करतात लोक. कित्याक मोगाच्या न्हू देंवचार कित्याक आपणाक दुकरांच्या इंडाक रिगोवंक जेजू लागीं परतून मागतात. सोम्या आमकां जेजू नाजरेताच्या जेजू आमकां त्या दुकराच्या इंडाक वचो म्हणून आपणाक थंय वचूंक सोडू इंड्याक म्हूण कित्याक सांगतात. कित्याक म्हळ्यार तांकां ह्या आमच्या देंवचारांक तांकां कूड ना, तांकां कूड ना, बॉडी ना, कूड ना. ते स्पिरीट मात्र तांकां कूड ना. तांकां कूड आशेतात, तांकां कूड जायचे, एक बॉडी जायचे म्हूण आशेतात. पयलें ताणें आशोवचें मनशांची बॉडी, दुसरें मनजातींची बॉडी तांणी आशोवची, मनजातीची बॉडी आशोवची. ताचे उपरांत सुकण्यांची जाता, मागीर दुकराची जाता, पेट्यांची जाता. पेट्यांची मेळना जाल्यार सोरोप जातात, सोरोप मेळना जाल्यार कावळे जातात. तशें काळें आशिल्लें, विद्रूप आशिल्लें तांणी भिरांकूळ आशिल्लें तें विचार काडोवचें तांणी. देखून ते कुडी तांकां कुडीचे म्हळ्यार तितली लब्धोनी, तितलें पॅशन तांकां कूड जायत म्हणून, कितली आश येतात म्हणून तांकां कूड ना न्ही, कूड जाय तांकां आनेकल्या मारूंक, आनेकल्या कोट घालूंक, आनेकल्या दुखोवंक, तांकां मनशाची तशें हात पांय आसली साबोवंक, दांत सोरपाचें वीक तशें परत तांकां जायचें. देखून ते आश येतात तशें. देखून पोरण्या तेस्तामेंतांत मोगाच्या न्हू जेजून केल्लीं सडावत, जेजून केल्लीं सगळी असरयां पोरण्या तेस्तामेंतांत आहात मोगाच्या न्हू. पोरण्या तेस्तामेंतांत सगळी जेजून केल्लीं मिराकल्स आसात, अजापां जेजून केल्लीं असरयां अजापां नव्या तेस्तामेंतांतली पोरण्या तेस्तामेंत आसात. एक अजाप नव्या तेस्तामेंत जाल्यार पोरण्या तेस्तामेंत खंयी म्हाका पळोवंक मेळोना. हांवें मस्त सोदना केल्यांत, इतले फावटी बायबल वाचतना हांवें गामान दवरून हर एक पेज पळयल्या. एक नव्या तेस्तामेंत एक थंय पोरण्या तेस्तामेंत अजाप ना, उरलीं पूर आसात. ते खंयचें अजाप म्हूण सांगल्यार देंवचार दोंडोवचें, देंवचाराक परमाण दिवचें, कामाण दिवंक वच म्हणटात आनी वसाचें. ते नव्या तेस्तामेंत जेजू कडेन जेजून मात. देखून लोकान देंवचाराक एका फरमान करून दोंडयल्लें खंय ना देखून तें जेजू करता. देखून लोक हारी जेजूच्या फाटल्यान येतलो. मार्क पयल्या अध्यायान सांगता जेजू लोकां मुखार जालो, हारी लोक आयलो म्हणून. हारी लोक आयलो. कित्याक लोक हारी आयलो? देंवचार पळोवन गेले. कित्याक म्हळ्यार कित कारण केलें म्हूण सांगल्यार जेजू पदव्यान देंवचार दोंडयलें पळोवन जेजू लोकां मुखार जालो. हें आमी पळोवना, हें आमी आयकोना, हें आमी चिंतूंक बरें ना असलें जाताना जेजू ते म्हणून जेजूचो फाट जेजूक आकर्शीत जालो लोक. वय गूण करचें जेजून गूण करचें आसा. जेजून गूण करचें पोरण्या तेस्तामेंत अजाप आसा. खाण जेवण दिवचें नातलें कांय नातलें खाण जेवंक थंय पोरण्या तेस्तामेंत आसा. कांय नातल्या कडेन तो बेसांव घालून उंडे दिता, एलिशा प्रवादी उंडे करता तशें. देखून पृथ्वेचेर कंट्रोल सकत कंट्रोल करची सकत आसा. सकत पोरण्या तेस्तामेंत आसा. जोशुआ सुर्याक रावयता, वारें रावयता, वारें वादळ रावयता, ताचेर कंट्रोल आसा. तशें कंट्रोल पोरण्या तेस्तामेंतांत जेजून हांगा आसा. एक मात पोरण्या तेस्तामेंत हांगा केलें म्हळ्यार जेजू त्या देंवचारांक कामाण दिवन त्या नातेल्या जापी जेजू कर नखेता, देंवचाराक दोंडयता. देखून देंवचारांक जेजू कोण म्हूण कळिता. पयल्यांत कळिता लोकांक गुतना तो मेसाया, तो सोडोवनदार, देंवचाराचेर अधिकार आलो, तो देव म्हणून देंवचारांक कळिता. देखून पयल्यांत मारतात जेजू आमकां आनीक इल्लो टायम दी आनी इल्लो आसा तुवें कुर्सार मरोन आमकां नाश करचें, ताच्या पयल्यांत करिनाका, आमकां नाश करिनाका म्हूण जेजू म्हणटा चूप राव, भायर या म्हणटा. आनी दोग तरणाटे जेजू दोग तरणाटे कडेन कांय वेव्हार करिना. तांचे कडेन उलोवन तूं कोण रे, कोणाचो पूत रे, कांय उलोवंक वचना. तांचे कडेन डील करिना. कायलें शिकल्यात तुमी, कहलें काम करना जाल्यार दोगीय तरणाट्या कडेन कांय डील करना, कांय वेव्हार करिना. जेजू कांय उलोवंक वचना. जेजू डायरेक्टली उलयता सैतानाक भायर येताचें तावन म्हणून. जेजू सैताना कडेन डील करता. देखून देंवचार आमकां धरिना. देंवचार आमकां पोजेशन म्हणटात, पोजेशन जायना. बायबलान खंय पोजेशन म्हणून ना. देंवचार धरिना, देंवचार लागचें, डिमोनायज करचें. पोजेशन न्ही, नॉट पोजेस्ड, डिमोनायज. देंवचारा बरें करचें.
वय देंवचार दनखणे ना देंवचार लागचें म्हळ्यार देंवचारा बरें करचें जालें देखून अंडर द इन्फ्लुयन्स ऑफ डिमन नॉट देअर ओन मायंड थोडे देंवचार लागिल्ले आमकां फादर युजीन रेबेल्लो तुमकां परिचय आसा कोण ना युजीन रेबेल्लो आमकां सांगतलो ते काय म्हळ्यार तांणी परिणाम तांचेर वाचो परिणाम देंवचारान सांगल्या बरी तांणी उलोवचें म्हणून ते तांच्या मतींतले उलयनात देखून पाद्राबाक आनी परत थळो काडटाना व्हडल्यान उलयतना ते देंवचाराच्या परिणाम इन्फ्लुयन्साचेर करतात देंवचाराचो इन्फ्लुयन्स तांचेर असो कोणसो देंवचार लागला पळय त्या देंवचारान तांचे ताच्या प्रभाव तसो इन्फ्लुयन्साचे प्रभाव तसो देंवचार असो म्हणून फादर युजीन रेबेलो सांगतालो मग युजीन रेबेलो सांगतालो कोणी पिडेस्त आयले जाल्यार आत वयर वचना पेंकाड दूख मस्त परतून ती दूख येता म्हण सांगल्या क्षणा तो ते ताचेर वखदां हालीन थोडी गुळयो आनी दितालो कशाय आनी पुरा दितालो आनी पुरा भुरग्या पिड्याच्या वखात भुरग्यांक दितालो पूण दिवच्या पयलें हिलींग करच्या पयलें गूण करच्या पयलें तो म्हणटालो डेलिव्हरन्स करचें म्हणून हिलींग आनी डेलिव्हरन्स म्हळ्यार गूण करचें आनी उच्चाटान देंवचारा दोंडोवचें तें सांगता येता म्हणून फादर युजीन रेबेलो आमचे कडेन सांगतालो आनी पयलीं तो देंवचार दोंडयतालो ती मागणी काडून सक्रामेंता मुखार तांकां व्हरून ती देंवचाराची दोंडयतालो ताचे उपरांत ताणें त्या दुसऱ्याने कडेन व्हरून तांकां वखदां दिवचें जालें पयलें वखदां दिवन घरा धाडनात तो हर एकल्यांक डेलिव्हरन्स करतालो तो म्हणटा हिलींग आनी डेलिव्हरन्स गूण करचें आनी ताका उच्चाटान देंवचारा दोंडोवचें सांगता येता एक केल्यार आनी एक करनातलें जायना म्हणटा दोनीय करचें म्हणटा थोड्यांक तो हांगा उच्चाटान करतालो आनी डॉक्टरशें धाडटालो आनी डॉक्टर तांकां गूण करताले हांगा तांचो देंवचार वो दोंडयतालो फादर युजीन रेबेलो दोंडयतालो म्हणजे हांव विचारल्याक तो म्हणालो गूण करचें आनी डेलिव्हरन्स करचें हिलींग आनी डेलिव्हरींग बोथ गो हँड इन हँड सांगता येता म्हणालो तो फादर युजीन रेबेल्लो देखून गूण जावंक आमचे आमी काय कडेन म्हळ्यार आमची गूण जायचे जाल्यार पयलें आनी ताका देंवचाराक गूण जाय जाल्यार आमी आमच्या पिडेतान गूण जाय जाल्यार देंवचारा दोंडयचें म्हूण सांगतालो तो पूण सैतान लागुल्लो डिमोनायज्ड मनीस जेजून हिलींग आनी डेलिव्हरन्स सेपरेट करनासलो जेजू हिलींग आनी डेलिव्हरन्स इंगड करनासलो ते सेपरेट हे गूण करचें मात्र हे डेलिव्हरन्स मात म्हण जेजून करनासलो पयलीं तो आळया दोगां तरणाट्या पळया तांकां दुसऱ्यांक करचें पळय पयलीं ताणें ताका डील केलें ताणें वेव्हार केलो त्या सैताना लागीं जेजून उलयलो सैताना कडेन उलयलो जेजू ताचे कडेन डील केलें सोय तरणाट्याड्यांनी पूण देखून देंवचार कारान पिडेक म्हणून फादर युजीन रेबेल्लो मस्तपटी सांगतालो कसली पिडा आसा जाल्यार देंवचाराच्या प्रभावाचेर देंवचाराचो प्रभाव आसा देखून ते देंवचाराचो प्रभाव काडिचे म्हणून तो आगमेंत उडोवन मागणी म्हणून आनी सक्रामेंताच्या मुखार व्हरून मागणी करन ताका देंवचार सुटयतालो देंवचाराचो प्रभाव काडटालो मागीर गूण करूंक सुलाभ म्हणटालो तो तकली पडापड फाटीन दूख पोटान दूख जेवंक जायना आनी एसिडिटी पोटान दूख जाळे ही पिडा काडचे जाल्यार तो म्हणटालो फादर युजीन रेबेल्लो मस्तपटी सांगतालो काय म्हळ्यार देंवचाराचो प्रभाव काडचे म्हणून देंवचार रेस्पॉन्सिबल मस्तपटी डिमन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सिकनेस म्हणटालो डिमन्स आर रेस्पॉन्सिबल सिकनेस म्हणटालो तो देखून प्रिवेंटींग पीपल फ्रॉम रिसिवींग ग्रेस ऑफ हिलींग म्हणटालो तो काय म्हणटालो म्हळ्यार प्रिवेंटींग पीपल फ्रॉम रिसिवींग ग्रेस ऑफ हिलींग म्हणून देवतान कृपा गूण जावची कृपा जोडूंक हे देंवचार आड येतात म्हणून ते आड येतात म्हणून देखून आड येनातल्या बरें देंवचारांक दोंडयल्या उपरांत देवाची कृपा वळटा तांचे तें आनी लोक गूण जाता म्हणटालो देखून थोडे फावटी आमी चिंता कुडीचे आत वयर वचना ते कुडीचें प्रॉब्लेम म्हणून दिसता आमकां दिसता तें कुडीचें आमच्या कुडीचें बॉडीचें प्रॉब्लेम फिजिकल कंडिशन म्हणून थोडे फावटी कुडीची परिस्थिती आमी चिंता दिसता मात्र पूण ती कुडीची मात परिस्थिती न्ही कुडीचें मात कंडिशन न्ही इट इज कॉज्ड बाय इवल पॉवर वायट सत्तेन आमचे थंय प्रभाव घालून आमकां थोडे फावटी तशें जाता सो डील करतना आमी कोट्या इवल नो आमी पयलीं आमच्या कुडीच्या दुखींक आनी पुरा डील करचें न्ही पयलें सैताना डील करचें म्हूण सांगतालो देखून आमी हांगा डेलिव्हरन्स पयलें करता मागण्या करता कावन्सिलींग जाल्या उपरांत मागण्या करता मागीर तांकां हांगा थोडीं कशें वखदां वचपाचें खंयच्या डाक्टर वचपाचें मागीर सांगता म्हणटा पयलीं आमी वायट सकत आसल्यार काडूंक तांकां आमी डील करता इवल डिलींग विथ इवल आमी पयलें आमी हर एकल्यांक डेलिव्हरन्स करता हांगा कठीण पिडा आशिल्ल्यांक वय तशें देखून थोडे जायते फावटी खोट्या स्पिरितान आमकां इन्फॉर्मेटी हाडचें इन्फॉर्मेटी कॉज्ड बाय द डेवल देखून त्या डेवलाक ताचे तो सोर्स इट इज कॉज्ड बाय द डेवल देखून आमी देंवचारा काडटा देंवचाराच्या उच्चाटने केल्या उपरांत गूण जावंक दाक्तराचें धाडटा मस्त जाणां बऱ्यान जातात
थोडे फावटी पांय पंद उलोवप डायबिटीस जावन जे खंय वखदां जाल्यार मेळना म्हणून तांकां डेलिव्हरन्स करना हांगा शांती समाधान मेळ्ळ्या उपरांत मागीर दाक्तरा तेन्ना तांची डायबिटीज मस्त गूण जाल्ल्या दाक्तराच्या वखात लागचें आमी पळयलां तशें मुखाच्या बाबयनी न्हू आमकां फादर युजीन रेबेलो सांगतलो भगवान फादर तो मागण्यार आसतलो एक दीस हांव ताका पळोवंक वण्णावर गेलो त्या फिरगेजीन ताका ब्रह्मावर आसलो तो आनी ब्रह्मावर येताना 11 वरांचेर पावलो आनी म्हजी आशा ती वडिलांक कापी पिये तें पिये म्हणून म्हजी आशा कापी पियोंक न्ही फादर युजीन रेबेला पळोवंक आसली युजीन रेबेलो पळय म्हणून गोमट बरो आशा आली काळीज बरो आशा आली आयलो तो की आम तो दिसाना थंय एकल्याडलो विचारलें पाद्राप की हांगे युजीन रेबेलो आलता इगर्जीन ता म्हणून हांव देंवलो इगर्जेक आनी तो बसल्या बांकाच्या इतल्यान पळयलो तो मागण्यार आलो आनी मागीर मस्त त्या वेळा उपरांत ताणें म्हाका अशें पळयलें त्या वेळार हांव त्याच बांकार वचून बसलो तो बसल्या कडेन ते कदेला आलें ते वचून बसलो हांव आनी वय तो म्हणलो हांवें खंय सारून तो म्हणलो आज 2 परां मागीर 2 जाण येतात हांगा आपोवन येतात कोणाक देखून जेजूची काकूळ तो म्हाका तेता ताणें म्हाका फोन करून सांगलां त्या काल परत जाता म्हणून तांकां देंवचार लागला तशें म्हणून देखून पिडा आसा तांकां पिडा आसा पिडेचो भूत कारण म्हणलो तो पिडेचो भूत आसा म्हणून स्पिरीट ऑफ इन्फर्मिटी म्हणलो तो इंग्लिशान म्हजे कडेन स्पिरीट ऑफ इन्फर्मिटी इज द कॉज ऑफ दॅट सिकनेस म्हणलो म्हाका आतां त्या वेळार आमकां मेळनासलो हांव त्या वेळार थियोलॉजी करना आलो त्या वेळार म्हळ्यार पात्राप म्हाका टायम आलो जाल्यार 2 दीस ताच्या सांगाता वचून रावन हें पुराण इल्लें गुड हांवें समजून काडून येतालें कितलीं वर्सां प्राजीत करून कितल्या जाणांक ताणें बरें केलां आमी गोणी बिडयो एका घरा गेल्ले हांव ती म्हणटात फादर युजीन रेबेलोन आमकां बरें केलें म्हणून कुंदापूर तेणें गेले हांव ते एक म्हणटा युजीन रेबेलोन आमकां बरें केलें म्हणून कल्याणपूर गेले हांव ते एका कुटुंबान म्हणटा आमकां युजीन रेबेलो बरें केलें म्हणून हय उजिरे गेल्ले हांव एका ती कुटुंब कितलीं कुटुंबां म्हणटा फादर युजीन रेबेलोन बरें केलें म्हणून उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिमाक फादर युजीन रेबेलोन ताच्या मागण्या दोरें प्राजिताच्या जिने दोरें कितल्या जाणांक ताणें बरें केलां पिडेचो भूत म्हणटालो तो स्पिरीट ऑफ इन्फर्मिटी म्हणलो म्हजे कडेन देखून ताका उच्चाटन करचें जाल्यार आराधना मुखार मात्र म्हणून देखून सकाळी तो फास्टिंगार आसा 2 परांचें जेवण मात सकाळीं ताणें कांय कळोना म्हणून कळोवन आयलें आमकां देखून जेजून मोण्यांक गूण केलें केप्प्यांक गूण केलें मोणे केप्प्यांक जेजून गूण केलें म्हण येता आनी सैतान लागिल्ले मनीस आमी पळयता तो मोणो जावन आसलो तो केप्पो जावन आसलो जेजून सैतान दोंडेल्या उपरांत ते उलोवंक लागले म्हणून हाळे केप्पो मोणे सैतान लागले गेल्ल्या उपरांत उलोवंक लागले म्हूण दोळ्यान दिसनासले कुड्डो मागीर सैतान उच्चाटने केल्या उपरांत तो बरो जालो म्हूण आमी पळयता पळयलें मोगाच्यान कशें तो पिडेचो सैतान स्पिरीट ऑफ इन्फर्मिटी म्हणटा पिडेचो भूत पिडेचो स्पिरीट लागता आनी त्याला पिडा गूण जायना त्या स्पिरिटाक दोंडेल्या पिडा गूण जाता देखून मोगाच्यान जेजून आमकां अधिकार दिला ऑथॉरिटी दिल्या टू कास्ट आउट द डिमन्स जीजस हॅज गिवन अस ऑथॉरिटी टू कास्ट आउट डिमन्स आमकां सैताना दोडोवची पदवी ताणें दिल्या अधिकार दिला पदवी दिल्या 2 संगती देंवसाराक सोसूंक जायना देंवसाराक थोड्यो संगती सोसूंक जायनात तांकां सोसूंक जायना 2 संगती ताका सोसूंक जायना उडास दवरचे आमी एक उडास दवरचे फादर युजीन रेबेलोन सांगिल्लें ताणें आमचे कडेन सांगिल्लें 2 संगती सैताना सोसूंक जायनात खंय एक उडास दवरल्यार तुमकां मस्त बरें जालें आमकां सगळ्यांक बरें मोगाच्यान उडास दवरया देंवसाराक 2 संगती सोसूंक जायनात एक जालें म्हळ्यार ताची अस्तित्व ताचें एक्झिस्टन्स तो आसा म्हणून आसलें कोणाकच कळून जो देखून लिपोवन काळोखान आनी कशें म्हणचें जालें ताचें अस्तित्व म्हळ्यार एक्झिस्टन्स तें ताणें लिपोवन दवरचें कोण गुपीत दवरचें कोणी खंय सैतान आमकां कळोवन दी पळय तुमकां कळना लागिल्ले उपरांत कळचो वय तशें देखून ताचें अस्तित्व खंय आसा आमकां कळना एक हें दुसरें ताका कालें म्हळ्यार सोसूंक जायना कालें म्हळ्यार जेजून आमकां अधिकार दिला देंवचारा दोंडोवचो तो आमकां अधिकार दिला म्हणून कळोवन जो कोणाक कळोवन जो म्हणून कितल्या जाणांक गुंतून आमकां अधिकार दिला म्हणून कितल्या जाणांक बौतीजम कडेन देवान अधिकार दिला देंवचारा दोंडोवचो अधिकार दिला आमकां कितल्या जाणांक गुत्ता आमकां आसा कित्याक म्हळ्यार तो कोणाक कळोवंक तो सोडिना म्हणून फादर युजीन रेबेलो आमचे कडेन सांगतालो 2 संगती हांवें ताका क्षणां म्हज्या वांजेलान ते पेपरां तें ताका आणटिलां हांवें बरोवन दवरल्यो ओल्यो संगती फाटल्यान बरोवन दवर ना आतां म्हज्या बुकार हांवें बरयलां देंवचारा 2 संगती सोसूंक जायना म्हणटालो फादर युजीन रेबेलो भगवान पाद्रा म्हणटालो 2 संगती सोसूंक जायना म्हणटालो एक ताचें आसता तो आसा म्हूण खंय आसा म्हूण कोणाकच कळोवन जो म्हूण थंय येताना दणकण येता तो म्हणून दुसरें कालें म्हणटा म्हळ्यार जेजून आमकां अधिकार दिला पदवी दिल्या देंवसारा दोंडोवची
ती कळोवन जो ते कळल्यार कडी दोंड येते जाल्यार देंवचारान येचें देखून ते दोन कोण गुपीत थोड्यांच्या आसात म्हूण सांगतलो तो ते देंवचार कोण गी म्हूण विचारल्या त्या पद कशें गळचें देंवचार म्हूण आमी विचारलें आनी एक पदरा म्हणजे सांगता आसलो आमी पद युजन रेबेलो कडेन विचारलें तो व्यक्ती तो म्हणलो देंवचार कोण म्हणल्याक देंवचार हे व्यक्ती म्हणलो एक पर्सन विदाउट बॉडी म्हणलो कूड नातलो एक व्यक्ती म्हण तो एक व्यक्ती आनी ताका बॉडी मात ना म्हणलो कूड ना म्हणलो कूड नातलो मनीस तो म्हणलो एक व्यक्ती म्हणलो तो ते आशे येतात तांची आशा म्हणलो कहले आशे येतात ते कहले आशा तांची वॉट इज पॅशनेटली क्रेविंग भुरगीं पळय चॉकलेट खावंक आयस्क्रीम खावंक आशे येतात क्रेविंग म्हणटा आमी पॅशनेटली क्रेविंग म्हणटा पळय ती कठीण आशा कठीण एक वरबस तांकां आशा खाल्या म्हळ्यार कुडी भितर इगोवंक एक कूड जाय तांकां कुडीक धरून काडून कुडी मुखांतर हात मेळटा तांकां पांय मेळटा दोळे मेळटात बोमारूंक थाळो मेळटा किकराट घालयत ताका तोंड मेळटा नाजाल्यार काल्यान ताचे कडेन बोमारूंक देखून ताणें आशोवचें दुकराचे भितर गेलो दुकरा बरीत तूं कोली बोबाट घालता म्हणून ह्या दुकरा बरी रेड्या भितर गेलो रेड्या बरीत तो आंबेता पूण ह्यो बायंक रांडोवंक येता आनी आंबेता ताका शिंगां मेळटात ताका तोंड मेळटा दुकरा भितर गेलो बोमारून ताका दुकरा बरी खेळ दवडल्यार हांवें पळयलां फादर इजून रेबेलो आसतना तो दुकराचो बूत लागलो एकलो दुकराचो बूत लागलो आयलो खोल दोंवतालो तो यो बाबा त्या हातूंत खोलो ताचो व्हडलो सगळो खंय थाले येता कशें एके दिसा बारीक मनशान तशें देखून मगाच्यान ताका रिगोवंक तो कूड ताका आशा येता म्हळ्यार कठीण ताका कूड ना देखून कूड नाचलो व्यक्ती देखून ताका कूड जाय कूड आशा येता देखून रिगोवंक एका कुडी भितर रिगोवंक तो आशा येता त्या दाळा तो पयलीं ताची आशा मनशांच्या कुडी भितर मनशांची कूड जाय पर्सन्स बॉडी आमची बॉडी मनशांची बॉडी जाय पक्कर मेळना जाल्यार पेटो जाता काळो पेटो हांगा एक इंजिनियर येतालो कॅप्टन येतालो तो म्हणटालो तांचे माजारी घेवन कशें घरा भितर लोळटले आनी त्या दिसता तांकां कशें कसूर जालें गे म्हणून सोडटालो हांव भयण ताका दाखयलें तें माजारी येवन कशें लोळलें म्हणून अशें रावंड जावन गुंतलें म्हणून थोडे फावटी दुकोरी जातात पेटो मेळनातल्यार दुकोर मेळनातल्यार सोरोप जाता सोरोप मेळनातल्यार कावळोय जाता सुकणें जाता तशें ताका कूड जायत कूड ताका सोडूंक नाका हेपटी आयल्या उपरांत तो सोडिना देखून देंवचार दोंडोवचें तितलें लाभ न्ही मस्त कश्टांचें ताका हेपटी कूड मेळ्ळ्यार मागीर तो बिलकूल सोडिना एक बरें घर मेळ्ळ्यार तो सोडूंक आयकना सोडूंक म्हाका ताका कूड ना ताका कूड जायचें ताका बॉडी जायचें देखून बॉडी सोडूंक तो रेडी ना देखून तो हेपटी ताका मेळ्ळी जाल्यार मागीर तो घालून करता ताका तो सोडूंक आयकना देखून तो उच्चाट्यान करता टॉर्मेंट करता जेजून पळय त्या चिनोगा ताका धरून हालोवन मारून धरणीक शेवटून गेलो म्हूण देखून तो सोडूंक नाका ताका देखून उड्डापट्ट करता टॉर्मेंट म्हळ्यार ताका कठीण दोशी दिवन तो येता सैतान ताका सोडूंक नाका कूड सोडूंक नाका देखून सैतानाक देंवचाराक सैतानान देंवचाराक या डिमांड्सांक सैतानान डिमांड्सांक देंवचारांक दोन कामां दिल्यात दोन ऑब्जेक्टीव दिल्यात एक क्रिस्त रक्षक म्हणून समजनाशें करूंक क्रिस्त म्हजो सोडवणदार म्हाका सोडयता तो ह्या सगळ्या सैतानाच्या बंदपासांतल्यान म्हाका सोडयता म्हणून वय हें ताका क्रिस्त रक्षक म्हणून समजनाशें कोणाकूच तूं समजूं नजो क्रिस्त म्हजो रक्षक म्हणून समजनाशें ताणें तांचें काम जावन आसा ताका ताणें सांगलां सैतानान ह्या देंवचारान सांगलां लुसिफेरान सांगलां नाका तुमी एक करचें म्हळ्यार क्रिस्त रक्षक म्हणून कोणाकूच कळयनाय कोणाकूच समजनाय कोणाकूच समजना गुपीत दवरिचें बरें करा तुमी म्हणून देखून आमी जेजू क्रिस्त रक्षक म्हणून समजतना तो देंवचार येवन आमकां समजनातलें बरें करूंक पळयता दुसरें कळ्ळें म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताची सेवा करिनाय जेजू करिनाय म्हणून तुमी सोडून नजो जेजूची सेवा करूंक सोडून जो लोकांनी बरीं जावन जेजूची सेवा करूंक बिलकूल सोडिनाय म्हणून ताका ताणें दोन ऑब्जेक्टीव दिल्यात सेटन हॅज गिवन 2 ऑब्जेक्टीव टू डिमन म्हळ्यार धाकटे आमी पळयता पेदे मागीर इन्स्पेक्टर तशें वयर पळयता तशेंच तांचे मदें एक हायरार्की आसा एक ल्हान ताचे वयर अशें गुमास्त पियोना वयर सुपरवायझर वयर एसिस्टंट मॅनेजर डायरेक्टर तशें वयर आहात पळय तशें तांचे मदें आसा हे डिमांड्स म्हळ्यार धाकटे देंवचार म्हळ्यार धाकटे सैतान ओडलो देखून सैतानान तांकां देंवचारा सांगलां वसा 2 करा तुमी 2 कामां दिल्यांत जेजू रक्षक म्हूण कोणाकूच कळोवन नजो लिपोवन दवरा म्हणून दुसरें आनी जेजूची क्रिस्ताची सेवा करूं जो म्हूण ताणें ताकीद दिल्या म्हणून फादर युजन रेबेलो आमकां कितले फावटी सांगलां म्हणून ताणें 2
ताणें कळलें सैतानान ताका कळलें दिलां देंवचाराक कामान दिल्यार ऑब्जेक्टीव दिल्यात की म्हणून ते एकांत फेल जाल्यार जेजू क्रिस्त रक्षक म्हणून सगळ्यांनी वळखून खाणयल्यार सेवा दिनांतल्या बरी करता दुसऱ्यांक करूंक सोडिनात एक दुसऱ्यांत लोक सेवा दिता जाल्यार जेजू रक्षक म्हणून समजनाचें आडकळ्ळें एक चुकल्यार आनेकांत धरून खाणयतात ते देखून स्विच ऑन करतात एक नातल्यार आनीक करूंक पळयतात ते देंवचार देखून जेजू सांगता खंय मोडी पडल्यांत थंय गीद आसात म्हूण खंय मोडी आसा थंय गीद आसात म्हूण देखून मोडी म्हूण सांगल्यार कूड स्पिरितांतली कूड जेजूच्या स्पिरितांतली फकत कूड आसा पळय जेजूच्या स्पिरितांतली जेजू रक्षक म्हणून जेजूची सेवा करिनातली तसली कूड आसा पळय तले आसल्या कडेन गीद आसा गीद म्हळ्यार सैतान आसात म्हणून रिगो जेजू सांगता खंय मोडी पडल्यान ती गीद आसा म्हणून जेजू सांगता ओपारिणी सांगता देखून मोगाच्यान आमी आज हें समजाल्लें म्हणी देखून आमकां थोडे फावटी म्हणटात म्हाका थोडे फावटी सोसूंक जायना खाल्यान जाता गे म्हणून बसल्यार बसूंक जायना ताका आमी इंग्लिशान टॉर्मेंट म्हणटा कोंकणींत सोसूंक जायना म्हणटा हय इंग्लिशान टॉर्मेंटींग म्हळ्यार बसल्यार बसूंक जायना उबें रावंक जायना तशें भक्ता एक थोडे फावटी आमचें कळ्ळें एग्रवेट जाता म्हळ्यार आजेकलो तरणाटो आयला कितल्या देव म्हयन्यांत हांव ताका पांय पंदा उलोवप आनी डायबिटीज देवंक तेकाना कितल्या तरांचे वखाद केल्या म्हणून ना काल 30 आनी 6 वर्सांचो 36 जालीं बऱ्या कामारा भायल्या गांवांत फॉरेन थंय अमेरिकेच्या मिलिटरींत आहा तो बऱ्या कामारा काजारी मनीस आनी सोदून हांव दिया कोरोना वेळार डब्बल पयशे गाणो म्हणल्यार ताच्या वडिलांक धाडलो म्हळ्यार तितलो हुशार तो कामान शिकपी पांय पंदा उलोवप हांगा ताका डेलिव्हरन्स केलें एक डेलिव्हरन्स जालें दुसरें डेलिव्हरन्स जालें पांय पंदा उलोवप एक रावलो आनी आतां डायबिटीज देंवत येता आमी एक 15 दीस आमी आमचे सांगातात रावचे म्हण सांगलां म्हळ्यार आमकां मेळाजे मागीर तूं दाक्तराणें आतां त्याच दाक्तराचें वखद कर म्हळ्यार एका दाक्तराक मेळ्ळा तो तेंत वखद करनासा डायबिटीज कितली सकल आयल्या म्हणना तेचे कंट्रोल येनातली डायबिटीज आतां 120च्या भितर आसा प्री डायबिटीक कंडिशनार आहा आमी ताका नॉर्मल करता म्हणून त्या तो आतां वखद मस्त उणें गेलां दिसाक सकाळीं 2 परत 2 सांजे 2 आल्यो गुळयो आतां मस्त उणें गेल्यात गुळयो उणें गेल्यात आतां एका गुळयेर आहा सकाळींचे गुळी खाणें सांगलें आमी तशें देखून तें वखद आमी आमच्या मागणें आनी आमी ताका 2 रितींनी ताका मागणें करता आनी स्ट्रिक्ट डायट दिलां तेंत जेवता आतां जेवण ती बरो जाला आयिल्लो सो आनी डायट दिलां ताका तेंकां हेजें म्हणून थोडी फावटी एग्रेवेट जाता म्हळ्यार आमचे प्रॉब्लेम चड जाता थोडी फावटी आमकां कांय म्हळ्यार लणवी काय बगची लणवी नाकात म्हणजे हांव खाय न्ही हांव फावो न्ही ना फावो म्हूण बगचें खाल्याक पूण गुतना न्हवऱ्या कडेन उलोवंक या घरा यजमान पळोवन ताका नांव फावो कोणशा बसचें थोडी फावटी आमकां कांय म्हळ्यार बायंडींग जाता बायंडींग म्हूण सांगल्यार सोऱ्याची ओडणी सिगरेटीची ओडणी खोबरो उलोवची ओडणी मोबायलाची ओडणी वस्तूंची ओडणी अशी बायंडींग जाता थोडे फावटी खाल जाता म्हळ्यार आमकां अशें जाताना आमी खंडीत मागणें उपास केल्यार आमकां लागना अमृता हें वचना एग्रेवेशन जाल्लें वचना टॉर्मेंट्स वचनात एग्रेवेट चड जाता पिडा वचना म्हण थोडे फावटी आमकां लणविकाय ह्युमिलिएशन जाता वचना थोडे फावटी बायंडींग जाता वचना म्हणून देखून मोगाच्यान हें वचना म्हळ्यार मागणें आनी उपास करना आमी मागणें म्हूण सांगतात मागणें आनी उपास केल्यार वचना तेन्ना कळटा तुका सैताना कडेन तुवें डील करूंक आसा म्हणून आमकां सांगतना कळटा आमी सैताना कडेन येता डील करूंक आमी तांचे कडेन तुका जाल्यार काम करता खंय आसा थंय डुलोवंक वचना सैताना कडेन ते डील करूंक पळयता ताका आमी डेलिव्हरन्स करता मागणी तांकां ती मागणी म्हणटा आनी अरदानाक बसयता अरदान करता मागणी करतना ताका ऑटोमॅटिकली मोगाच्यान ताचें तें परिवर्तन येता समाधान जाता ते फायसो उलोवप पेंगटा उलोवप देदेस पर्जनचें आनी पिडा चड जावची पुरो कंट्रोलाक येता देखून मोगाच्यान आतां जेजूच्या कृपेन बरें जाल्लें पळोवन आमी संतोश पावया जेजू कोणाक बरें केलां तांकां बरें पळोवन संतोश जावया आनी देंवचाराक पयस करया आनी जेजू आमचो रक्षक जेजून आमकां अधिकार दिला म्हूण समजोवन आनी जेजूच्या त्या अधिकारान जिवन जेजूक अर्गान दिवन जेजून बरें केलें तें पळोवन आमी संतोश पावया आनी जेजूक महिमा दिया आमेन हालेलुया. दिव्यवाणी